Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. Hi, my name is Elida Fernandez, and I'm from Marine Lines, Mumbai. And this is my brother, Kriston, and he's from Mumbai as well. Our experience has been really wonderful as we've come here after 2 years. Everything's changed, but it's still wonderful. And we finally got to see the body of St. Francis Xavier again, and it feels good to be back. हांव म्हाजें नांव मारिया मेंडीस हांव नागेसन येयला म्हाका गोंय साहेबाची खूब आवडटा हा पयले सानूच खूब आवडटा आमी पयलीं धाकटे आसतना हें उदको जालो न्हू हें गोंय साहेबाचें हें तर आमी येतालीं मिरज आमी ल्हानाची व्हड जाले म्हाका आतां हिंगा गोंयान दिला तेन्ना सावन हांव न्हंयान एक करीता म्हाज्या भावाक लागून म्हाजो भाव बरो नासलो तेका लागून हांवें आंगण केल्ली ते दिवपाक वर्सा एक तरी न्हंयान कोत्ता हें फेस्ताक येता पण चडशें हांव एक न्हंयान तरी कोत्ता आनी आतां हे म्हाजे भाचो आनी भाची दोगांय हेंचे दोगांयचें काजार जालां हेंकां पांयांशी घेवन येयला आतां दुसरो भाव आहा तोय बरो ना तेका लागून हांव मागणी केल्ली आहा म्हाजो एक जावय आनीक आहा तो बरो ना तेका लागून आंगण हांवें केल्ली आहा म्हाका इतलो आवडटा आहा तो खूब म्हणल्यार सिरियस हितून आहा पण तो बरो जातलो ही म्हाका देवाची चड हें आहा विश्वास तो फुडल्या वर्स लोक बरो जायन बिश्तो पांयां लागीं तरी तो येतलो हेजी म्हाका खात्री आहा म्हणल्यार ती दोगांक म्हाजी भाची आनी तो तेजो घोव आनी होय म्हाजो जावय आनी इसून आनी चेडूय लागता भाचीय लागता आनी म्हाका भाचोय लागता आनी गोंय साहेबाक लागून हांव कितें मागता तें देव म्हाका दिता हांव कितेंय सांगो देवाक तो म्हाका साल्वार करता तितूंतल्यान कितलेंय मागो हांव सद्दां तेका लागून एक आमच्या परजर करता हें करता आमी आमोरी करता पळय तेन्ना एक गोंय साहेबाक लागून आमच्या पण म्हणटा आनी तेका लागून हांव आमचें सगळें बरें जावपाक लागून मागता आमी कोविडान न्हू 2 म्हयने मिरज शिरको नासली आमकां येवपाक गोंयांक चान्स नासलो सगळी बॉर्डरी बंद जाल्ल्यो आनी देवा कडेन खूब हेणी मागलें म्हाका म्हाजें घर कशें तरी म्हाका पळोवंक जाय हांव थंयच म्हाका मरोंक नाका आनी कोविडान म्हाका कितें जायन म्हाका कांय जावंक नाका हांव बरे भशेन घरांतल्यान म्हाजें मरण जाल्यार पुरो पूण म्हाका कोविडान कांयच जावचें न्हू पण देवान म्हाका साल्वार करून गोंयान पावयलें गोंयान सावन हांव चॅकींग करून आमी दोगांय घोव बायलां बरे भशेन तितूंतल्यान साल्वार जालीं हॉटेलान 3 दीस रावले आनी घरांक पावले तेही गोंय साहेबाची चड मिलाग्र म्हणपाचें. My name is Costas Pinto. I have come from Miraz to visit Old Goa and get the blessings of Saint Xavier, Francis Xavier. I have been so much from last few months. I was praying to God. I was praying to Saint Xavier, Saint Anthony, and all the saints. I tried my heart best, and I was in a very hard difficulties like depression and all that. Saint Xavier got me out from all these problems and made me fresh like I was before. And after I became as happy and everything, we got married and now we are both together and happily and living happily together. I wish Saint Xavier keeps us together like this only for our entire life and keeps us happy and gives us more and more success in our life. I also asked for Saint Xavier to give me a job. I'm still not. I don't have any job right now. I'm searching for the job. That's why we came here to ask Saint Xavier and bless us. Let Saint Xavier bless us and give us a good job over here or somewhere else in the abroad. I don't know where or what is God's plan, but we are trying our best. माय नेम इज जेनिफर पिंटो हांव मिरजसान येयल्लें आहा
काम ना काय ना तेकलो आमी येयले आमचे देरपेन सगळे जाल्ले आहा काजार बट जाले बरे भशेन मागलेले जाले पुरो म्हणून येता म्हूण पांया कडेन तितलेच आनी काय जाले सगळे बेस्ट आहा आनी आतां जॉब मेळ्ळें बरी आहा आनी परत येवपाक तितलेच थँक्यू